सर्वांका नमस्कार. हांव आजी भालचंद गांवकार हांगेले कोयराच्या डब्यांनी हे कविता तुमगे मुखार प्रस्तुत करता. सादर आयकाय. कोयराच्या डब्यांनी फकत कोयरूच आसता. म्हाका दिसना हांवें पळयल्यान कितलेशाच लोकांचो सूर्य कोयराच्या डब्यालान उदेताना आमच्यो दीस जावचे पयलींच तांगेल सूर्य मध्यार येता. तांगेली रखरखीत जीण आनीक रखरखीत करपाक हे कोयराचे डबे म्हणून तांगेल्याय पोटांत कितेंय पडटा. जावं ते उश्टे वा भरशेले कुशेले सगळे तांगेल्या कोशांत घाण हळशीक ही उतरांच नासता. तांगेली कितलीशीच समसत ह्या कोयराच्या डब्यांनीच बसयल्या. दोन पांयाच्या मनशाचेर झुडून वतना आनी कांय खीण एक आकांताचे झुजूज चलता. म्हाका हे सगळे दिसता व्हंकल लायनातना दिसता. तरी हांव म्हणूं कोयराच्या डब्यांनी फकत कोयरूच आसता. धन्यवाद.